नमस्कार. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया गोमंतकाच्या या सांजेच्या बुलेटिनाक सुरुवात. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. चवथीचो दुसरो दीस पुराय गोंयांत भाताची कणसां हाडून केली घराघरांनी नव्याची पुजा. बोटीर काम करपी गोंयकारांनी पुजलो गणपती. आरती तशेंच धार्मीक विधी सयत मनायली चवथ व्हडा उमेदीन. अंदूच्या वर्सा पावसान मोडलो 63 वर्साचो विक्रम. 1 जून ते 8 सप्टेंबर मेरेन गोंयांत 160.46 इंच पावसाची नोंद. फुडले 2 दीस येल्लो अलर्ट. 24 लाख रुपयांची अफरातफर केल्ले खातीर IPHBचो वरिश्ठ क्लार्काक अटक. कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान आपल्या खात्यांत करतालो पयशे ट्रान्स्फर. लखनौ इमारत कोसळून 8 जाण सोंपले जाल्यार 28 जाण जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांनी दाखल. फुडलो तपास चालू. राज्यात नवी वाचनालयां सुरू करपाचे सरकाराचे दावे. दुसरे वटेन राज्यातल्या ग्रामीण वाचनालयांची अवतिकाय. बाळ्ळीचे सरकारी वाचनालयाची दुरावस्था. स्पेशल रिपोर्ट. आणि आता खबरो विस्तारांत. बोटीर काम करपी गोंयकारांनी चवथ व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या अधिकाऱ्यांनी बोटीचेर मातयेची गणपतीची मुर्ती पुजून गणपतीच्या आरत्यां सयत व्हडा भक्ती भावनेन चवथ मनयली. गोंयापासून पयस आशिल्ल्या बोटीर काम करपी गोंयकारांनी आपल्या दर्याच्या प्रवासात भक्तिभावान गणपती बाप्पाचे पूजन केले. MV हार्मोनियस ह्या बोटीवेल्या अधिकाऱ्यांनी मातयेचो गणपती तयार करून ताचे पूजन केले. तशेंच आनीक एका बोटीर नेवऱ्यो आनी गोड खाद्या सयत चवथीची परब व्हडा उमेदीन मनयली. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. चवथ हो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव. एकचाराचो आनंद सुवाळो. आयज चवथीचो दुसरो दीस गोंयभरच्या गणेश भक्तांनी आयज सकाळी फुडेंच गणपतीची पुजा केली. तशेंच आरती केल्यो. पळयात चवथीची ही उमेद. अंदूच्या वर्सा पावसान 63 वर्साचो विक्रम मोडलो. 1 जून ते 8 सप्टेंबर मेरेन गोंयांत 160.46 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या पयलीं 1961 जाल्यार 2020 इंच 160 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. उत्तर गोंयांत 165 जाल्यार दक्षिणेत 156 पावसाची नोंद जाल्या. वाळपय 208 इंच पावसाची नोंद जाल्या जाल्यार सगळ्यांत कमी दाबोळी पावस पडला. आयज तशेंच मंगळारा आनी बुधवारा हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट जारी आसा. ह्या वर्साक पावस 63 वर्साचो रिकॉर्ड मोडपाचे वाटेर आसा. 1 जून ते 8 सप्टेंबर पर्यंत 160.46 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा. तसोच हेजे पयलीं 1961 160 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो. मागीर तशेंच 2020 162 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो. ह्या वर्साक तालुका वायज समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्यांत चड पावस पडला वाळपय. 208 इंच सुमार वाळपय पावस पडला. तसोच मागीर सांग्यार पळोवपाक गेले जाल्यार सांग्यार 199 इंच सुमार पडला. आनी सगळ्यांत कमी पावस पडला दाबोले. हांगा 125 इंच सुमार पावस पडलेलो आसा. तशेंच नॉर्थ गोवा आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ओवरऑल नॉर्थ गोवाचे 165 इंच सुमार पावस आसा. तसोच साऊथ गोवा समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ओवरऑल साऊथ गोवाचे 156 इंच सुमार पावस पडलेलो आसा. अश्योच बातमी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
24 लाख रुपयांची अफरातफर केल्ल्या खातीर IPHBचो वरिश्ठ क्लार्क प्रतीक गांवस हाका आक्षय पुलिशेन अटक केली. ताणें फाटल्या 5 वर्सांत IPHBच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान सुमार 24 लाख रुपया आपल्या खात्यांत ट्रान्स्फर केल्ले. एका कर्मचाऱ्यान आपल्या पगारांतल्यान रीण आनी विमो प्रिमियम हाचे मदीं फरक आशिल्ल्याचो हुस्को उक्तायला उपरांत ही फटवणुकेची घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या प्रकरणाची चवकशी केल्या उपरांत 2 दीस आदीं ताका सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. 4 दीस पयलीं IPBH म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रीक अँड ह्युमन बिहेवियर हांगा जो UDC क्लार्क आशिल्लो प्रतीक गांवस हेचेर एक आरोप जाल्लो की तेणें आपले स्टाफाची जी सॅलरी आसा ते सॅलरींतल्यान थोडी डिडक्शन केल्ले. तो एमावंट आशिल्लो 23,91,000 सुमार. मागीर तेणें तेंच्या सॅलरींतल्यान इन्शुरन्स आनी बाकीची डिडक्शन अशें सांगून तेंचो जो बाकीचो स्टाफ आसा तेंचे सॅलरींतल्यान थोडो एमावंट डिडक्ट केल्लो. हो प्रकार घडटालो फाटलीं 5 वर्सां. 2020तल्यान 2024 पर्यंत हो प्रकार घडलो. मागीर जेन्ना तेंच्या स्टाफाक जेन्ना एक असो संशय जालो आनी तेणी इंटरनल इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना खंय तरी अशें तांकां सापडलें आनी तेणी ती कंप्लेन केली. मागीर तो UDC जो स्टाफ आसा ताका सस्पेंड केल्लो. काल जेन्ना पुलीस कंप्लेन जाली तेन्ना तेणें स्वता मान्य केलें की आपल्यान हो जो फ्रॉड आसा तो आपल्यान केल्लो आसा. मागीर ताका आतां अरेस्ट केल्लो आसा. अश्योच बातम्यो पळयत रावात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरेश गांवकर. राज्यांत नवीं वाचनालयां सुरू करपाच्यो सरकाराच्यो बडायो मात दुसरे वटेन अस्तित्वांत आशिल्ल्या वाचनालयांची दुरावस्था जाल्या. बाळ्ळेच्या सरकारी वाचनालयाची सामकी अवतिकाय जाल्या. वाचनालयाच्या ह्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. विधानसभेच्या घरामध्ये उत्तर दिले असत की वाचन हे एकदम ग्रामीण भागात पावपाचं. आता ग्रामीण भागात जर पावले जाल्यार म्हाका दिसता वाचन घर आसप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. पूण लेक ऑफ थोडेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्या कारणान वाचनाची आवड ज्या भितर ग्रामीण भागांतल्यान ती निर्माण जावपाक जाय तिची उंचाय वाडपाक जाय ती खंय तरी मेळना. आणि म्हणूनच गोंय सरकारान ह्या वर्सा धरलेलं आसा की फक्त 48 नव्यो लायब्ररी गोंयच्या बिगर वाठारांत निर्माण करपाचे आनी त्या संदर्भात आमचे प्रोसिजर सुरू आसा. अंदू वर्साच्या राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रंथपाल दिसा मंत्री गोविंद गावडेन हे भाशण ठोकिल्ले. मात राज्यांत अस्तित्वांत आशिल्ल्या वाचनालयांची सामकीच बाबत परिस्थिती आसा. ही बाळ्ळीच्या सरकारी वाचनालयाची अवतिकाय पळयात. बाळ्ळीच्या ह्या वाचनालयाच्या अवतिकायेचेर थळाव्यांनी खंत उक्तायली. लाख मोलाची पुस्तकां ह्या वाचनालयाच्या बंद कुडीत अक्षरशः कुसतात. सरकार म्हणटा लायब्ररीनी आमी हजारांनी लाखांनी पयसो खर्च केलो. बजेटाक लायब्ररी लागून तितलो असो कोट्यांनी खर्च करता सरकार. पण ह्या लायब्ररीची अवस्था पळयल्यार दिसता सरकाराक ह्या लायब्ररीचे कांयच पडून गेलें ना. सरकारान लाखांनी पयशे दिवन ह्या लायब्ररी पुस्तक काडली आनी म्हाका दिसता ह्या लायब्ररीच्या पुस्तकां वाचून केदी काडले व्हडले अधिकारी जाले लोक. शाळेत शिकलेले भुरगे अधिकारी जाले. तरी आसतना सरकारान हेचेर आजून पर्यंत कांय दखल घेतलो ना. ही लायब्ररी कितले लाखांनी पुस्तकां कितले लाखांची पुस्तकां हांगा पडून आसात ती तरी सारकी करची आनी भुरग्यांक वाचपा दिवची. आनी आतां लास्ट तेजी झेंडावंदन करताल्यांक काय बरी भुरग्यां हाडून बी ते झेंडावंदन ना काही ना अंदू म्हणजे सरकार खंय कितें जाता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय न्ही. आमी तरी हे मुखार हेजे मुखार हाडून मिडिया मुखार हाडून हे करून घेवपाक जाय अशें दिसता. पूण नाइलाज तुमी जे फुडें व्हरपाची अशी विनंती करता तुजे कडेन आनीक बेगिन्या बेगीन जातले अशी आशा धरता. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लोटले महेंद्र आल्वारिसाचे बिग फूट म्युझियमात गणपती बाप्पाचे वट्ट 4000 वयर मुर्त्यो आसात. विंगड धातूंच्यो ह्यो मुर्त्यो आसात. पळोवयात हो स्पेशल रिपोर्ट. पुराय जगात गणपती बाप्पाचे भक्त आसात. संकटाच्या वेळार धावपी आणि पावपी असो गणपती बाप्पा म्हणून सगळ्यांची श्रद्धा आणि भक्ती.
कसल्याय बऱ्या कार्याची सुरुवात जाता ती गणपती खोरावनच. संवसारभर गणपती बाप्पांच्यो विंगड विंगड धातूंच्यो मुर्त्यो उपलब्ध आसात. लोटलेच्या बिग फुटाचे धनी महेंद्र आल्वारीस हांणी बाप्पांच्या मुर्त्यांचे आगळे वेगळे संकलन केला. पळयात ह्या मुर्त्यांची एक खास झलक. दोन 2006 वर्सा सावन तांणी ह्या मुर्त्यांचे संकलनाक सुरवात केली. तांकां खंयच्याय कार्यावळीक जेन्ना परीक्षक म्हणून आमंत्रीत करताले तेन्ना मोगाच्या भेटीच्या रुपान तांकां गणपती बाप्पांच्यो ल्हानसान मुर्त्यो दिताले. तेन्ना ह्या सगळ्या मुर्त्यांनी तांकां विंगड विंगड आकार आनी धातूचे वेगळेपण जाणवले आनी तांणी संकलनाक सुरवात केली. सांस्कृतीक फाटभूंय आशिल्ल्या तशेंच दर एका गांवचे आनी राज्यांतले खाशेलेपण आशिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो एकठावपाच्या कार्याक ते लागले. हेर लोकांकूय ह्या मुर्त्यां विशीं कळचें म्हणून तांणी प्रदर्शनाय घडोवन हाडलीं. तांच्या ह्या संकलनात आयज 4000 परस चड मुर्त्यांचो आस्पाव जाला. तशेंच तांच्या ह्या संकलनांतले आकर्शण म्हळ्यार तांदुळाचेर कोरातिल्ली सगळ्यांत ल्हान आकाराची गणपतीची मुर्ती. तांदुळाचेर कोरातिल्ल्यान ही मूर्त दोळ्यांनी लेगीत सारकी दिश्टी पडना इतली ल्हान आनी नाजूक. तशेंच सगळ्यांत व्हडली म्हळ्यार सुमार 1 फुटा मेरेन आकार दिल्ली मूर्त तांणी आपल्या संकलनात दवरल्या. हांव केन्ना जज म्हणून वतालो लायक फॉर गणेश कितें रंगोली ऑर दिवाळेक रंगोली कितें स्काय लॅम्प्स वो कितें ते नॉर्मली दिताले एक गणपतीची मुर्ती एज अ मोमेंटो. आनी अशें कित्याकूय वचत जाल्यार त्यो मुर्ती पयलीं दिवपा लागले. म्हजे कडेन एक 50 सुमार जाल्यो त्यो. म्हणलें आनी कित्याक एड करचें न्ही. सो स्लोली एड करीत गेलो. मागीर ताका एक डिफरंट फोकस जालो की एक गांवांत ऑर एक स्टेटींत एक फोक आर्ट आसता. मीन्स आतां सावंतवाडी वचत जाल्यार ते लाकडाच्यो करतात, कुंकोळ्ळे थोडे लाकडेचे करतात, दुसऱ्या जाग्यांनी मातयेच्यो करतात. नॉर्थाक वचत जाल्यार ते जयपुराक वचत जाल्यार ते मार्बलच्यो करतात. सो एक फोक आसा त्यो म्हणल्यार एकठांय करया. सो एक बारीकशें एक्झिबिशन केलें हांवें ऑफ फोक ऑफ डिफरंट प्लेसीस. गणेश हाव इट इज मेड. आतां ऑलमोस्ट अरावंड 4000 ऑड मुर्त्यो आसा. एक तांदळाचे हें सान 1 फुटाच्यो सुमार हायटीच्यो. महेंद्र आल्वारीस हांणी केल्ल्या संकलनात गोंयच्या मातये कडेन संबंदीत आशिल्ल्या चिऱ्यांचो एक गणपती आसा. तांणी वट्ट 8 चिऱ्यांक अष्टविनायक गणपतींचो आकार दिवन तांचोय आपल्या संकलनात आस्पाव केला. तांच्या ह्या 4000 परस चड मुर्त्यांच्या संकलनात लाकूड, चंदन, झाडांची मुळां, माती, कडधान्य तशेंच मार्बल, काच ह्या धातूपासून तयार केल्ल्या मुर्त्यांचो आस्पाव केल्लो आसा. तांच्या कडेन आयज फक्त भारताच्योच न्हय तर चीन, इंडोनेशिया, बाली, सिंगापूर, नेपाळ सारख्या देशांतल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो आसात. अशाच पद्दतीन मुर्त्यांचें संकलन वाडोवन सगळ्यो मुर्त्यो जपून दवरपाचो हावेस आशिल्ल्याचें महेंद्र आल्वारीस हांणी सांगलें. केन्ना हांवें तें एक्झिबिशन केलें ऑफ क्राफ्ट. हांवें म्हणलें आमच्या हांगचो लॅटरायट स्टोन ताजे ते सगळे अष्टविनायक कित्याक करचे न्ही. आनी ते वॉज अ सिंपल फॉर्म ऑफ गणेश. सो ते सगळे कार्व केले हांवें आनी ते एक्झिबिशनाक डिस्प्ले केले. आतां हांगाय डिस्प्ले केल्ले आसा. हिंदू धर्माक जर सगळ्यांत पयलीं कोणाची पुजा करतात कसलेंय बरें काम करतना तेन्ना श्री गणेशाची. आज आमी आयिल्ले आसात बिग फूट लोटले हांगा आनी हांगा एक महेंद्रबाब आल्वारीसान अशें कलेक्शन केल्लें आसा की श्री गणेशाची जवळ जवळ 4000 मुर्त्यो हांगा ताणें कलेक्शनाक दवरिल्ल्यो आसात. हें कलेक्शन तांचें स्टार्ट जालें 2006 जेन्ना ते खंयचे कंपिटिशनाक जज म्हण वताले तेन्ना तांकां गणपतीच्यो मुर्ती दिताले जावं गणपतीचे फोटो दिताले, पिक्चर दिताले. ते ताणें हांगा कलेक्शन करपाक स्टार्ट केलें आनी ताजे नंतर तांची आवड वाडली आनी ताणें हांगा वेगवेगळे देशांतल्या भागांतल्यान मुर्ती हाडपाक स्टार्ट केल्यो. तांचे कडेन सद्या केरला, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्रा हांगा मेळपी प्रत्येक भागांत मेळपी वेगवेगळे तरेच्यो गणपतीची मुर्ती आसात. तांचे कडेन देशांतल्योच न्ही जाल्यार विदेशांतल्या तांचे कडेन आमकां मेळिल्ल्या त्या म्हायती प्रमाणे इंडोनेशिया, व्हिएटनाम, बाली, चायना, नेपाळ अशा वेगवेगळ्या देशांतल्यानय तांणी मुर्ती हाडिल्ल्यो. तांचे कडेन सगळ्यांत धाकली मुर्ती म्हणल्यार जी
तांदळाचेर केल्ली आसा ती आसा आनी ताजे नंतर वेगवेगळे तरेच्यो व्हडल्यो मुर्त्यो आसात। अशें हें एक गोंयचें म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठें गणपतीचें कलेक्शन। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर। शेनवारा लखनौच्या ट्रान्सपोर्ट नगर वाठारांत इमारत कोसळिल्ल्यान 8 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 28 जाण जखमी जाले। जखमींचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। कोसळिल्ली इमारत हर्मिला बिल्डिंग म्हणून वळखतात। ती वखदांच्या गुदामा खातीर वापरताले। 4 वर्सां पयलीं बांदिल्ली ही इमारत आजून अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्ली। इमारत कोसळ्ळी तेन्ना लोक ग्राउंड फ्लोराचेर आशिल्ले। अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या है? मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता का आधार पे रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। कितना क्या कुछ अनुमानित लग रहा है कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर करना है। गणेश चतुर्थी निमतान दैनिक गोमंतक आणि रुद्रेश्वर पणजे हांच्या जोडपावलान इको फ्रेंडली घरगुती सजावटीची सर्त आयोजीत केल्या। ही सर्त 7 ते 20 सप्टेंबर मेरेन सुरू आसतली। पयले इनाम 5,000, दुसरे इनाम 3,000 आणि तिसरे इनाम 2,000 आणि उत्तेजनार्थ इनाम 1,000 सयत चषक आणि प्रमाणपत्र भेटयतले। सगळ्यांनी फोटो जे आसा ते गोमंतकाच्या 8275198599 ह्या व्हॉट्सॲप क्रमांकाचेर धाडचे। ह्या सर्तीचे कितें नेम आसात ते पळोवया। चवथीची सजावट इको फ्रेंडली। सजावटींतल्यान सामाजीक संदेश आसूंक जाय। थर्माकोल आनी प्लास्टिकचो उपेग करचो न्हय। सजावटीचो फोटो आडवो आसूंक जाय। एकूच फोटो धाडचो आनी फोटवाक एटॅच नाव, पत्तो, मोबायल नंबर आनी हेर म्हायती। कोणेच सजावटीचो व्हिडिओ धाडचो न्हय। सजावटीचो फोटो गोमंतकाच्या 8275198599 ह्या व्हॉट्सॲप क्रमांकाचेर धाडचो। सजावटीचो फोटो 7 ते 20 सप्टेंबर मेरेन धाडचो। सर्तीचे सगळे अधिकार संयोजक समिती कडेन राखीव आसतले। पाकिस्तानाच्या दर्यांत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूचे व्हड साठे सापडिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। मिडिया रिपोर्टानुसार हे साठे इतले व्हडले आसात की पाकिस्तानाचे नशीब बदलपाक शकता। ह्या भौगोलिक सर्वेक्षणात तेलाचे व्हड साठे सापडला आणि ह्या बद्दल संबंधित खात्याकडल्यान सरकाराक माहिती दिल्ल्याचे तांच्यांनी म्हटलां। मात तेलाचे हे उत्खनन करपाक व्हड कालावधी लागपाक शकता। तज्ञांनी सांगलां की रोखडेच ह्या बाबतींत काम सुरू करतले। ह्या संदर्भात काम पुराय केले जाल्यार पाकिस्तानाची आर्थीक स्थिती सुदारपाक मजत जातली अशें ते म्हणटात। आयतारा चवथीच्या दुसऱ्या दिसा गोंयांत नव्यांची पुजा जाता। नव्या भाताची कणसां घरा हाडून ताची पुजा करपाची ही प्रथा आसा। पळयात नव्याच्या पुजेची कांय खिणेचित्रां। शेनवारा चवथ, आयतारा पंचम। पंचमीक गोंयांत नव्याची पुजा करपाची प्रथा। एके वटेन गणपती बाप्पाचें आगमन जाल्लें आसतना दुसरे वटेन नवे भात शेतात तयार जाल्ले आसता। त्या नव्या भाताची कणसां घरा हाडून ताची पुजा करतात। उपरांत त्या भाताची खीर करून गणपतीक नैवेद्य दाखयतात। आमचं चवथ जी आसा ती आमी सहकुटुंब सहपरिवार सगळेच मनयता, पण तितली खाशेलकाय म्हटल्यार आमी जवळ जवळ 40 लोक एका एकठांय येवन आमी हो चवथीचो सण मनयता। हरशीं आमी सगळे आडेकडे सगळे आपापल्या पोट धंद्या वेव्हाराच्या हितून, पूण चवथ ही आमी एकठांय येवन सगळे लोक मनयता। आदले सत्तय, दुसरे दीस अजून 5 दीस आमचो गणपती वार्षिक म्हणून 6 दीस आमी मनयता आणि सगळे मोठ्या उत्साहान सगळे जाले करतात। तितूंतले आमचे नवे आमी सगळे कडेन प्रत्येक कडेन गांवागांवांत वेगवेगळी प्रथा आसा।
थोडे नवे हाडटा, देवळान पुजा करता, देवळान दाखयता ते करता. आमची सदांच पूर्व परंपरागत म्हणजे आज्या पणजाच्या सुद्दां चालू जावन आयिल्लें आसा की दुसरे दिसा पंचमी दिसा सकाळी पुजा करून जे कणस नवे येता ते नवे ते आमी पयले गणपतीक अर्पण करतात. हरशीं सुद्दां जाल्यार खंयचो कार्यक्रम आनी कितें करतले जाल्यार गणेश पुजा हे करतात. ते पद्दतीन आमचे नवे जे आयला ते आमी देवाक अर्पण करून बरी पीक येवची सगळें हें तें करचें अशें तशें करून आमी ते नवे हाडून हांगासर पुजा करता. शेतान ते नवे कणस काडटा, ते व्हरून देवाच्या फुड्यान गणपती दवरता, थंय तेजी पुजा करता आनी मागीर आमी ते गणपती पायले उपरांत सबंद बांदून दारार आमी तो गोंड बांदून दवरता. ही नव्याची पद्दत. तशेंच आतां पयलीं सुद्दां तुमी पळयता की चवथ हो एक गोंयांतलो मुख्य उत्सव आनी सगळे एकठांय येवन सो 4-5 दीस सुद्दां धूम धडाक्यान सगळे जाण हांगासर मनयता. आतां सगळीं जाणां घरान जाता एकठांय म्हटल्या उपरांत 40 लोकांचें जेवण हें तें सगळें करप म्हटल्यार बायलां आपआपले परीन सगळें वावुरता, सगळें हें तें करता एकठांय जावन सगळे आनी 5 दीस सारके मोठ्या धूम धडाक्यान आमचो हो चवथीचो उत्सव आमी मनयता. 2 ऑक्टोबर सावन सगळ्या मतदारसंघात मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करतले असो निर्णय PSCच्या बसकेत जाला अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. उपरांत काँग्रेस ZP वेंचणुकेच्या तयारीक लागला अशें काँग्रेस प्रभारी मणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें. म्हादेच्या विशया वयल्यान युरी आलेमांव हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. काँग्रेस पक्ष हे 40 मतदारसंघात आपले ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग, ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंग हे करतलो आनी 2 ऑक्टोबराक मेंबरशीप ड्रायव्ह काँग्रेस पक्ष हो चालू करतलो. कित्याक 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती, सो त्या दिसा आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह हे चालू करतले. गेल्ले 2 आठवडे आमी पळयले की गोंयांत हे सरकार, ह्या सरकारान ज्या गोंयच्या जनतेक जी आश्वासनां दिल्ली 2012 ती एकूय पुराय जाल्ली ना आनी ज्यो गोंयच्यो जमनी ज्यो आसात त्यो आज भरमसाट हे सरकार आज कन्वर्जन करता, विकपाक उठला. ते आमी मुद्दे आमच्या इन्चार्जा मुखार दवरल्या. जे 2 दीस पयलीं जो गोंयचो सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय तो म्हणल्यार की चीफ सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जो स्वता आज इलिगल लँड कन्वर्जनान जो सापडला तो आमी आमच्या इन्चार्जाक आनी सेक्रेटरी इन्चार्जाक सांगला की हो विशय हो नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय, हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय. आमी गव्हर्नराकूय मेमोरंडम दिल्लें आसा. सो हे सगळे मुद्दे, हे सगळे प्रश्न आमी आज विस्तारान उलयले. इसलिए हम बड़ी सोच समझ कर कदम को बढ़ाना है. उसके आज सिर्फ सब लीडर के साथ हम चर्चा करेंगे. उसके बाद जो भी प्रोग्राम PCC की ओर से बनता है उसमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हमारे सुझाव रहेंगे. तो सब मिलकर एक साथ होकर हम असेंबली के लिए और जिला परिषद जो भी लोकल बॉडी चुनाव आएंगे उसके लिए हमको तैयारी करना है. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यारू एल्टन आणि महत्वाचे आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट अमित पाटकर. आयच्या दिसाक आमची जेन्ना पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी मिटींग जाली तेजो अजेंडा आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान तुमकां सांगला आनीक जेन्ना आमी असेंब्लीन जो इशू घेतलेले तेच आमी तुमकां सांगलेले की आमी रस्त्यार इशू घेतले. मेजर ह्या दिसांनी आमकां चवथीचे हुणे आमकां जी आश्वासन मुखेलमंत्रीन दिल्ले और ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन जी आश्वासनां दिल्ली की मेन म्हणटाय ते DSSचे पयशे 100 म्हयने पेंडींग आहा, चवथी हुणे दितले म्हणून सांगताले. चवथीच्या निमतान सध्या बाजारात फुलांक बरे दीस आयल्यात. दिवसाच्या बाजारात दर फुलांक प्रचंड मागणी आसा. मागणी वाडिल्ल्यान फुलांक भाव वाडला. फुलांचे हार लेगीत म्हारग जाल्यात. 5 दिसांची चवथ जाय मेरेन तरी फुलांची मागणी आसतली. ताका लागून फुलां आनीकूय म्हारग जावपाची शक्यता आसा. शुक्रार आनी शेनवार तशेंच आयतार अशे दिवसाच्या बाजारात 3 टना परस चड फुलांची विक्री जाल्ल्याचो अदमास आसा. जी भायरसून फुलां बिलां येता कर्नाटकाची म्हणा आनी खंयची जरी म्हारग तेंच्यांनी विकली जाल्यार आमची गणेश चतुर्थी आमचो एक मोठो सण आहा हिंदू धर्माचो. त्या प्रमाणे आमकां ते घेवचेच पडटा. कितली म्हाग सुद्दां आसली त्या भाशेन भाजी पालो म्हणून नाका आनी काय नाका जरी तितले जरी म्हाग जरी असले जाल्यार आमकां हें घेवचेच पडटा. त्या बद्दल दुबाव ना. म्हाका दिसता आतां भायरसून जी फुलां येतात ती सामकी 400 रुपया बी किलो आसात.
पण तरी आसतना भक्तांक कितें अशी नाराजी बी नाराजी तशी जरी असली जाल्यार ती आमी नाराजी सुद्दां आमी त्या गणपतीच्या नांवान आमी नाराजी सुद्दां फाटीं दवरता आनी ती आमकां घेवचीच पडटा. त्या शिवाय पर्याय ना. आमच्या हिंदू धर्माचें मोठें दैवत आसा श्री गणेश. चवथी निमतान सद्या सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसा. चवथ म्हणटकीच मंगलमुर्ती गणपती बाप्पाक फुलां ही लागताच. फाटल्या 2 दिसांच्यान दिवचलच्या बाजारात तर फुलांक प्रचंड प्रमाणात तेजी आयिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. फुलांक प्रचंड प्रमाणात मागणी आशिल्ल्यान ही फुलां म्हारग जाल्ल्याचें दिसून येता. राज्या भायल्यान येवपी फुलां तर सामकी म्हारग जाल्ली आसा. तातूंत धवी शेवती, लांब देठाची शेवती, डिस्को शेवती, गुलाब आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची फुलां सद्या 350 रुपया वयल्यान 400 रुपया किलो अशी जाल्ली आसा. ह्या फुलां मदीं अस्टर फुलां मात सद्या भाव खावपाक लागल्या. ही फुलां सद्या 600 रुपया किलो ह्या दरान विकतात. फुलां प्रमाणेच फुलांच्या हारांकूय सद्या तेजी आयिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. वेगवेगळ्या प्रकाराचे फुलांचे हार गणेश भक्तांक आकर्शीत करतात. फुलां जरी म्हारग जाल्ली आसली तरी ती विकत घेवचे बगार गणेश भक्तां मुखार आनीक पर्याय ना. ताका लागून दराचे बाबतींत कसलीच घासाघीस करिनासतना गणेश भक्त बाजारात व्हडा उमेदीन फुलां खरेदी करतना दिसून येता. फुडल्या कांय दिसां भितर फुलां आनिकूय म्हारग जातली अशे संकेत कांय विक्रेत्यांनी दिल्ले आसा. आतां पळोवचें पडटलें फुलां आनीक म्हारग जाता काय सद्या आसात तेच दर नियंत्रणात उरतात ते. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. गणपती बाप्पा मोरया. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छूक आलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो, MLA, कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, चेअरमॅन, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी म्हापशा नगरपालिकेचे नगरसेवक आदोगाद तारक आरोलकर. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नाईक. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थी